ह्या 5 वर्सांत उदरगतीची वेगवेगळी कामां चालीक लावन सांगे तालुक्याची उदरगत करतलो अशें विधान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां। आदिवासी समाजाचे प्रश्न सुटावे करतलो तशेंच लायट, उदक, धरणग्रस्ताचे प्रश्न आनी हेर प्रश्न सोडयतलो अशें तांणी सांगलें। IIT सांगे मतदारसंघात हाडपाचो प्रस्ताव आसा अशेंय तांणी सांगलें। नेत्रावळी आयोजीत केल्ल्या सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीत तो उलयतालो। ह्या वेळार सांगेकारांनी कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद दिलो। टेन्युअर आसा ताणें म्हटला तसो कदाचित तुमचें SLO ऑफिस तालुका लेवलाचेर जे ऑफिसर्स तुमकां तुमच्या तालुक्यात जाय ते सगळे ऑफिसर्स डेप्यूट केले वयतले आनी खास करून तुमच्यो ज्यो सगळ्यो समस्या म्हाका खबर आहा 60 to 70% लोक ट्रायबल आसात। ट्रायबलांच्यो वेगवेगळ्यो तेणी मांडटा आसतना पटतिडकीन तो फॉरेस्टांतले विशय मांडटालो। फाटल्या 10 वर्साच्या टेन्युअरान फॉरेस्टांतल्यो जागा म्हणजे सनद दिवपाक सुरू जावंक नासल्यो। हांव मोठ्या अभिमानान सांगता 10,000 केसीस ह्यो प्रोसेस जायत आसा। म्हाज्या फाटल्या टेन्युअरान 136 लोकांक आमी सनदी दिल्यो। फॉरेस्टान लावपीच लोकांक तेंच्या जागेचो अधिकार म्हणजे तेज्या जागेच्यो FRCच्यो केसीस ज्यो दिवपाक जाय त्या 136 लोकांक आमी FRCच्या अंतर्गत तेंचे रायट्स तेंच्यो जमणी तेंच्या नांवार करून दिवपाक शकले। अशे वेगवेगळे प्रश्न आसतले। आमकां जो स्टाफ जाय पडटलो तो तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून पळयले जर जायत जाल्यार पावचे ना। हांगा इलेक्ट्रिसिटी पावोवपाक आमकां लायन ओडच्योच पडटल्यो। हांगा पायपलायन व्हरपाक आमकां तितकी मदीं गॅप घेवपाक मेळना। आमकां उदकाची पायपलायन जाय पडटली, आमकां इलेक्ट्रिसिटी केबल थी व्हरचे पडटले, आमकां इंटरनेट केबल थी व्हरचे पडटले, आमकां सगळ्यो सेवा आसात त्यो ह्याच हातूंतल्यान वचचे पडटले। हांगा कितलीय उदरगत केली जर जायत जाल्यार दिसची ना। म्हणूनच नुने गांवांत भितर एक 3 कोटीचो रस्तो केलो किंवा साळजिणी गांवां भितर 5 कोटीचो रस्तो केलो, कोणाक कांय पत्तो चलचो ना। म्हणूनच ह्या भागांत भितर कितलोय डेव्हलपमेंट केलो जर जायत 5 वर्सांनी परत एक फावटी लोकांच्यो गरजो वाडलेल्यो आसतल्यो। त्या खातीर ह्यो गरजो पुराय करपा खातीर तुम्ही पूर्ण ताकद ह्या सांगे मतदारसंघात लावप ही अत्यंत गरजेची आसा आनी हे तुमच्याच काळां भितर जावपाक शकता।